बेतोडा बायताकोल ते कुट्टी ह्या बायपास रस्त्याचे रुंदीकरण सुरू आशिल्ल्यान फाटल्या 3 वर्सांत जायते अपघात जाल्यात। ह्या अपघातांनी आतां मेरेन सुमार 10 जाणांपेक्षा चड लोकांक मरण आयलां। तशेंच ह्या बायपासाक कुशीक मालाचे ट्रक तशेंच हेर गाडयो पार्क करून दवरतात, ताका लागून येरादारीक आडमेळी येतात। बिरेस्तारा बेतोडा जाल्ल्या भिरांकूळ अपघाता उपरांत 2 जाणांक मरण आयिल्लें। ह्या अपघाता उपरांत बांदकाम खात्यान सिग्नल टेस्टिंगचें काम सुरू केलां। अपघाताचें प्रमाण कमी करपा खातीर बांदकाम खात्यान लक्ष घालचें अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। बेतोडा रोडार जंक्शनाचे खूबशे एक्सिडेंट जाले। ते एक्सिडेंट जावपाक आडमेट हांगा सिग्नलूय नाशिल्ले आनी अंदाधुंदी चलताले, एक्टिवांनी रावताले, कशे लोक येताले तेन्ना हांगा एक सर्कल जाय आसा, व्हेरी इम्पॉर्टंट। कालूच एक एक्सिडेंट जाला, तो अंदाधुंदी रॉंग सायडीक येवन तो जाला, दोगांची डेथ जाले, दोगांय गंभीर जखमी आसा म्हणटात। तशें आनी तशें सायनबोर्ड जर लायलो हांगा जाल्यार चड सामकें बऱ्याचे गरजेची गोश्ट ही आसा की तुमी एक रिक्वेस्ट ही मातशें मनार घेवन तुमी हे फुडें वयर व्हरत हे कळीत करून हे करचो तुमी। अशा रस्त्यार जंक्शनाचेर खूब एक्सिडेंट जाताले हांगा आनी ट्रॅफिक एक खंयच्याच वटेनच्यान घुंवताले। तेन्ना आतां एक टेस्ट रन सद्या सिग्नल चालू जाल्ले आसा, तुमी पळयता सिग्नल टेस्ट रन जावन आतां 5 मिनटां पयलीं चालू जाल्या। टेस्ट रन करता सद्या। आतां कितें कशी वाचिता की येरादारी कशी जाता ती आतां 1-2 दीस भितर आमकां कळटली। पणबाग ते बायपास पर्यंत गाडयो खूब रावल्ल्यो आसता, खूब धांवता ते गाडयो आनी काल भयानक एक्सिडेंट जाल्लो आसा तो। तेजे पयलीं 100 मिटर पयलीं पॉलीस दवरताले, आतां तो दवरिना। लोकांक आतां भंय ना, गव्हर्मेंटान तो पॉलीस दवरचे, कित्याक भंय आसता मातसो लोकांक गाडयो कश्यो चलोवपाच्यो त्यो, जाल्यार फास्ट गाडी येता आनी अशें एक्सिडेंट जाता आनी बेश्टी दुसऱ्याचो जीव वयता। बायताकोल टू कुट्टी हो बायपास आसा, तेजे कांय वर्सां पासून रुंदीकरण चालू आसा आनी तें रुंदीकरण करता आसतना गेल्या 3 वर्सांक हांगा 10 पेक्षा चड जाणांचे एक्सिडेंटल डेथ जाल्ली आसा। हेजे वयल्यान दिसून येता की हांगा रस्त्याचें काम सारकें जावना। सद्याक गॅरेज्यो मोठ्या प्रमाणान आसा आनी तेका लागून हांगा ज्यो गाडयो आसा 4 व्हिलर कितल्योश्योच गाडयो हांगा रस्त्याच्या सायडीन पार्क केल्ल्यो दिसून येता। त्याच बरोबर रातचे जे कंटेनर गोंयांत येता ते कितलेशेच रस्त्याच्या सायडीन आसा, ताका लागून हांगा स्थानिकांचो अडचण जाता। सो हांगा PWDन गांभीर्यान लक्ष दिवची। गोमंतक TV खातीर फोंडेच्यान स्वप्नेश च्यारी।